Suntos mori karzat tu kahasita तुझे मर जीवन पोळा मी समारंभाव सर्गीचेला तुझा आम्ही मागेतो सोम्या जेजू क्रिस्ता सर्वोन्नारा उपकारास तुझा अर्कादिता रक्ता तुझा आमका रितर गेलाय कुर्साच्या मोरनाता जीवित दिलाय सोम्या तुझ्या नावाला मी सांगात आजल्याव संतोष मोरीत काळजात तुका असिताव तुझे मरण जीवन पोळा मी समारंभाव सर्गी जळा तुझ्या आम्ही मागेताव. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकाळाच्या सौदवा आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं आयताराचे इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो जावंक ना. तशें जाल्यार सर्व गरजेवंत भावार्थी भावा भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया सर्व भुरग्यां पासत सर्व पिडेस्तां पासत ते रितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या आमच्या भाव भयणी पासत ते रितीन मुंबईंत दिल्लींत गुजरातांत मंगळुरांत बेंगळुरांत तशेंच परगांवांत गल्फांत तशेंच इतर देशांनी कश्ट केल्या सर्व आमच्या भावा भयणी बसत मंगळूरकारां बसत तशेंच अख्ख्या संवसाराच्या सर्व पिडेस्तां बसत विशेष करून आमी मागया ती पिडा सोसून व्हरूंक तांक करपाक घटाय मात्र ह्या पिडेन तांव सुडका सोडवण बरी भलायकी सदांच फावो जावं दी म्हणून मागया. तशेंच ह्या पिडे तांव बेगीनच अख्ख्या संवसाराक सुडका मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान तुम्हा समेस्तांच्या इरेद्या बसत भेटयतना रितीन देवादीन थॉमस फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर ग्रेट आनी कुटुंबान दिवचें. तशेंच देवादीन कार्मीन मॅनेजर्सच्या आत्म्या खातीर मेरी डिसोजान दिवचें कितें तांचे इरेद्या बसती विशेष करून मागया. आम्हा समेस्तां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कस्त तेल्यांक निराशेर जाल्ल्यांक गंतीन बेजारांत आसलेल्यांक सोमी आमकां आपयता. तो आपयता आनी म्हणटा येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळज असो म्हणटा सोमी. आमी सर्व बळी आनी कलत्या काळजाची जावया. सोम्याचो कुरीस आमच्या कांदार उखलून घेवया म्हणजे आमच्या जिविताचे कश्ट आमच्या कांदार घेवया. सोम्या सरसी आमी वसोया तसो सोमी आमकां सुडका सोडवून दितलो. असल्या बरोवशान जिवंक असल्या बरोवशान आमचे दीस सरूंक सोमी आमकां कृपा दार दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एकडी बोरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया आमचे हात आमच्या हद्दाचेर दवरया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून बोगसाणे आमी मागया. मोगळ जेजू तुजें उतर आयकून त्या प्रमाणे पळी नासतना तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बोगसाणे मोगोन म्हणटा हांव. यादाकय सोमिया काकूट आमची कर
दया दाखय सोमिया काकूत आमची कर मोगळ सोम्या या तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हळां तुज्या उल्याक आमी पळोव दिवंक ना आमी आमचेच कुशी करून जियेल्या ह्या मुखांत्र तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन भोगसण हें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सोमिया काकूत आमची कर दया दाखय सोमिया काकूत आमची कर मोगळा सोम्या म्हजे जेजू तुमच्या कांतार घे आनी म्हजे लागचे शिका म्हणाय बळी आनी कलत्या काळजाची जावन तूं आमकां आपोवणी दिताय आमी हंकारी जाल्या आमी गर्वी जाल्या कोणाचें सुतर आयकूंक खुशी वेली ना जाल्या ह्या मुखांत्र तुका आनी हेरांकी आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापावता भोगसण हें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सोमिया काकूत आमची कर दया दाखय सोमिया काकूत आमची कर सर्व पदवेदा देव आमचे काकोळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्वगीच्या राया सर्ववेदा देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवा पासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया एकडी बुरदोळे दांब्या आमच्या सर्व त्या सारपासोत इराद्या बसोत आम्ही मागे भो मोगाळ बापा आमच्या देवा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें बारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय तशें सासणाचें सुख बगूंक आमकां फोव कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन झकरियाच्या पुस्तकांतले वसाप सियोनाच्या दुवे ओड उल्हास कर जेरुजलेमाच्या दुवे संतोषान बोम मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवंत आनी जैत्यवंत तो काळतो आनी गडवार बसून येता गडवाच्या पोरार गडवाच्या तारुण पोरार बसून तो येता एफ्राइमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे घोडे तो नाश करतलो झुजाचे दोन तो मोडतलो आनी राष्ट्राक शांती परगडतलो
ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्यापर्यंत आनी इफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतले. देवाचे उतार हे. देवाचे उडपकार. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकार तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकार तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया, सदांकाल तुजें नांव हांव वाखणटा. दिसान दीस तुका हांव दीन वाजता आनी ससना तुज्या नांवाची स्तुती गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सुमिदळ आनी काकुळदार, ससनिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सुमेस्तांक सर्वेस्पूर कितलो बरो, सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलोलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जी येता वयर जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षा प्रमाणे न्ही, बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जी येतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जी येता वयर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलोलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्ही, कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेतात. जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याच्यो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पोराचय, सर्वेस्पोराचय, सर्वेस्पोराचय जय. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या दुनिया, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. सर्वेस्पोराचय, सर्वेस्पोराचय, सर्वेस्पोराचय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. भगवंतो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया जाणटे आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कशें वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरसी समेस्त तुमी कस्त केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घे आनी म्हज्या लागचें शिका,
कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जुवोवंक सुलभ, म्हजें ओझें हळू. देवाचे वोतर हे वाकणे तुका क्रिस्त. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, हेच्या सुवार्थेंत मातेवाच्या वांजेलांत सोम्याची भोव अपुरबायची उतरां आमी आयकलीं. सोमी जेजू आयच्या सुवार्थेंत बापाक उद्देशून अर्गां दिवची उतरां उलयता. कित्याक म्हळ्यार संवसारी जें कितें लिपोवन दवरलेलीं थोडीं सतां आसात ती जेजू मारिपात उगडापी केल्ल्या खातीर जेजू काळजांत तावन देवाक अर्गां दिता. तो म्हणटा, बापा, सर्ग आनी संवसाराच्या धन्या, तूं सर्ग असो आनी संवसार असो धनी. तूं रचणार, तूं पोसणार, तूं सांबाळणार, तूं व्हरतो, तुजे भायर दुसरो देव ना. तूंच सर्वस्व, सर्गी तुजो, संवसारी तुजो. आनी त्या देवा तुका अर्गां दिता. कित्याक कित्याक ह्यो संगती, थोड्यो संगती जाणट्या आनी बुदवंतांतान तुवें लिपोवन दवरलेल्यो त्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. कसल्यो त्यो संगत? ती संगत सासणाच्या जिविताची संगत. मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत आसा आनी त्या जिवितांत बापा समी हांवें जिवंक शकता म्हणलें सत. आनी हें सत आनी सर्गीचें राज कोणाक मेळटा? कोणाक मेळटा? ते ल्हानांतल्या ल्हानांक मेळटा. कोण पळय तो कालतो आसा, कोण पळय तो दुर्बळ आसा, कोण पळय तो सादो आनी बळो आसा, ताका वो जाता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वळ 1 आमी थंयसर वाचली जाल्यार भोव अपुरबायची सतां थंयसर आसात. 8 भागींत आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी. सर्गीचें राज्य तांचें. दुर्बळी म्हळ्यार आस्तबदकान दुर्बळी न्ही. बगार आपूण दुर्बळी, अहंकारान दुर्बळी आसात ती, गर्वान दुर्बळी आसात ती, म्हणजे सादी बळी, कालती आसात ती कितली भागी. सर्गीचें राज्य तांचें. आनी थंयसर 8 भागीत परत आमकां एक थंयसर आयकूंक मेळटा, सादी बळी कितली भागी, सगळी पृथ्वी जातली तांचें दायज. म्हणजे असल्यांक सर्गीचें राज फावो जाता. असलें आनी हें सत तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडापें केल्ल्या खातीर, हंकार्यांक गर्व्यांक न्ही, बगार ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर, दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक, कालत्यांतल्या कालत्यांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर बापा हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा जेजू. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या परगट मिसावांत, जेजूच्या परगट मिसावांत ताणें तवळ तवळ म्हणलें आसा, कोण पळय वर्तो जावंक आशेता तो सगळ्यांच्या की निमाणो जावं दी. कोण पळय आपूण धनी जावंक आशेता तो साखर जावं दी. कोण पळय पयलो आसा तो निमाणो जावं दी म्हणून तवळ चवळ सोम्यान सांगलेलें आसा. म्हणजे हंकारीपण, गर्वीपण, वर्तेपण सर्गीचें राज जोडून दिवंक शकना. बगार तें दुबळेपण, तें कळतेपण आनी तें वर्तें सादेपण तें सर्गीचें राज दिवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर स्पश्ट जेजूच्या तोंडान तावन आज आमी आयकता. अशें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ही संगत गर्व्यांक, हंकारांक ती सरी जाल्ली न्ही. सर्गीचें राज गर्वांक आनी हंकारांक बिलकूल तें सरी जाल्लें न्ही. हे खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान पाशर जायत, पूण हंकारी, गर्वी मनीस, एक पातकी मनीस, म्हणजे कपटी मनीस, तो तितले सुलाब्यान सर्गीच्या राजांत रिगोसाना म्हणटा देवाचें उतर. देखून जेजून म्हणलें आसा, तुमी ल्हान जायचे, तुमी कल्ती जायचे, तुमी सादी जायचे, तुमी बळी जायचे. त्या पासून तुजी जो आपोवणी दिता आयच्या सुवार्थेंत तो म्हणटा, तुमी विविध नस्तांक, तुमी विविध कश्टांक, तुमी विविध पिडे शिडे वळख जाल्यार, तुमी नासमाधानां वळख जाल्यार, मेंटल स्ट्रेसान तुमी आसात जाल्यार, डिप्रेशनान तुमी आसात जाल्यार, विविध पिडे शिडेंक जावं पुरो गूण जायना तसल्या पिडे शिडेंक, कॅन्सराची पिडा, किडनीची पिडा, काळजाची पिडा, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल आनी इतर मारेकार पिडा, कोरोना तसली पिडा जाल्यारय
तुम्ही खंत करची गरज ना तुम्ही मुजे सरशी येया म्हणटा तो मुजे सरशी कोण आपयत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कोण आपयत जर तर कोणाचे कश्ट आमकां नाकात आमचे कश्ट आमकां पुरो म्हणलें चिंताप आमचें कोणी कश्ट दोलो मनीस आमच्या घरा कुशीर समकता जाल्यार आमी मतीन चिंते आसा ताणें हांगा येनातल्यार पुरो म्हणून कोणी कश्ट दोलो पिडेस्त आमच्या घरा कुशीर समकोवचो आसा जाल्यार आमी दारांत आमची आसात कोणी थोडो कश्ट दोलो मागतलो आमच्या घरा कुशीर येवचो आसा जाल्यार आमी आमच्या पेट्यांक सोडचें आसा कोणी एकलो मागतलो गरजेवंत आमच्या घरा कुशीन समकता जाल्यार आमच्या गेटीक आमी भीक घालचें आसा कोणी एकलो गरजेवंत पिडेस्त वा अनाथ निकातीक आमच्या घरा कुशीन येवचो आसा जाल्यार आमी दारांत आमपून भितर बसचें आसा आनी कॉल बेल स्विच ऑफ करचें आसा कित्याक हेरांचे कश्ट आमकां नाकात आमचेच कश्ट आमकां चड जाल्यात आमच्या बैलेचे आमच्या भुरग्यांचे आमच्या पत्नीचे आमच्या पतीचे आमच्या भुरग्यां बाळांचे आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचे कश्ट चड जाल्यात आनी हेरांचे कश्ट घेवन हांव कितें करूं म्हणलें चिंताप असल्या संदर्भार हेरांचे कश्ट पळोवन आमी पळपळ घेवच्या संदर्भार जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी येया तुमी विविध पिड्याक कश्टून आसात तूं कॅन्सरान कश्टून आसाय तूं काळजाच्या पिड्यान कश्टून आसाय तूं किडनीच्या पिड्यान कश्टून आसाय तूं मानसीक ओत्तडा बली जालाय तूं मानसीक पिड्याक कश्टून आसाय डिप्रेशनाच्या पिड्याक कश्टून आसाय विविध कश्ट आखंतीच्या परिस्थिती ओळख जावन तूं कश्टून आसाय जाल्यार म्हजे सरशी ये म्हजे सरशी हांव तुका विशय दितलो हांव तुका समाधान दितलो हांव तुका भलायकी दितलो येत म्हजे सरशी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव अपुरब्याची लिस्ट हांव सोमी आमकां दिता कोरोना तसली पिडा जेजूच्या काळार नासली कोण ना पण जेजूच्या काळार असले सेमारेकार पिडा आसली कोडाची पिडा एका मनशांतल्यान एका मनशाक बदलताली आनी ह्या पिडेक तावन लोक पळपळ घेतालो जर तर जेजूच्या काळार एक मनशाक कोड लागलें जाल्यार ताका घरांतलो भायर घालताले ताच्या हातांत एक बेत दिताले आनी हातांत एक ताट्टें दिताले आनी एक कांपीण दिताली कांपीण कित्याक कांपीण आलेले वरवीं कळटा की कोडकार आयलो आनी धवळ लोक जागृतकाय सांबाळटालो आनी ताच्या हातांत बेत आसतलें कित्याक कोडाची पिडा लागलेल्याचे गायी लेवंक पेटे धांवन येताले ह्या पेट्यांत देंवणोवच्या खातीर आनी ताच्या हातांत एक तट्टें आसतालें कित्याक त्या तट्ट्यांत लोक कांय तरी ताका खाण घालतालो सुण्याक खाण घाल्ले बरी ताका खाण घालतालो तो तट्टें त्या हातांतल्या बेतान तो लोट्टालो थंय खाण घालताले उपरांत त्याच बेतान ते वंदावन तो त्या तट्ट्यांतलें खाण खातालो असली संदिग्ध परिस्थिती जर तर एका मनशाक कोड आयलें जाल्यार ताका परत त्या घरा भितर प्रवेश नातुल्लो कुटुंबांतय प्रवेश नातुल्लो तसली मारेकार पिडा पण ती पिडा दोळ्यांक दिसताली पूण आधुनीक काळार एक पिडा आयल्या कोरोना पिडा ती दोळ्यांक दिसना पूण परिस्थिती तसलीच एका मनशाक अनेक मनशाक बदलची पिडा कशी बदलता म्हूण आमी नेणा ह्या संदर्भार कोणाकय कोरोना पिडा लागली जाल्यार आमी ताचे तावन पळापण घेता कित्याक ती पिडा आमकां विस्तारता आमी नास जाता आनी आमचे वरवीं हेरां कितें येता हेरांय नास जातात आमचे वरवीं धाकटुल्या भुरग्यांक आमचे वरवीं मालगड्या आवय बापायक आमचे वरवीं कश्ट जाल्यांक त्या पिडेस्तांक येत म्हणली भिरांत देखून हांव जागृतकाण घेता जर तर म्हज्या दोळ्यांक दिसली जाल्यार हांव काही फूट करचे प्रयत्न करता म्हणना पूण दोळ्यांक दिसना देखून जागृतकाय सांबाळूंक आमी जाय आनी ती आमचो कायदो जावन आसा पूण असल्या काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पिडेस्तांक पळोवन आमी धांवच्या त्या काळार जेजू आमकां म्हणटा तुमी येया म्हजे सरशी कित्याक तो सर्व सत्यवंत देव सर्व भलायकी आनी सर्व गूण शेगूण ताचे ते आसात तो वैजांचो वैज ताका कसलीच पिडा लागना ताका कसलीच नश्ट अनवरां येनात तो कित्याक तो कश्टाचो दातार जैताचो तो मुकुट सर्वस्व आरंभ आनी अंत ताचे ते आसा तो ताका ना अंत ना आरंभ सदांकाळ आदी आसलेलो तो जो आसा आनी मुखारी आसतलो सर पदवेदार देव आनी तो आमकां आपयता येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो येया तुमी कश्ट केल्यानो म्हणटा तो येया तुमी वजन वयतल्यानो विविध रितीन विविध कश्टां बली जाल्ल्या मनशानो म्हजे सरशी येया जेजूच्या काळार विविध रितीक विविध कश्टांनी वळख जाल्ले लोक आशिल्ले जावं पुरो मानसीक ओत्तडा बली जाल्ले आशिल्ले जावं पुरो कोडाच्या पिडेक वळख जाल्ले आशिल्ले वा इतर नाना पिडेंक वळख जाल्ले आशिल्ले वा धार्मीक शोशणाक वळख जाल्ले आशिल्ले ना राजकीय शोशणाक वळख जाल्ले आशिल्ले वा धार्मीक सांस्कृतीक सामाजीक संस्कृतीक वळख जाल्ले आशिल्ले
विधवी आसुल्ल्यो अनाथ भुरगीं आसलीं आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितीन कश्ट जाल्या हर एकल्याक तो म्हणटालो म्हजे सरशी येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो बोवा पुरब्याची बुजवण्याची उतरां म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी ही उतरां जेजू दिताना तो एक उतर आमकां सांगता तुमी म्हज्या लागीं येतात जाल्यार तुमी एक काम करूंक जाय कसलें काम तो म्हणटा म्हजें झू तुमच्या कांदार घेया म्हजें झू म्हणजे म्हज्या कश्टाची वाट म्हजी शिकवणेची ती दार म्हज्या त्या आपोणाचो तो एक थाळो तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे सरशी येया म्हजो पाटलाव करा कित्याक म्हळ्यार तें गरजेचें म्हाका लागलेली पिडा ती म्हाका नाका म्हणून हांवें खाण उडोवंक येवंक जायना ती हांवें उखलून घेवन येवंक जाय म्हजे आशिल्ले समस्या हांवें घेवन येवंक जाय ते घरा दवरून हांवें खाली येवंक जायना म्हजे पिडा शिडा म्हजे कश्ट आकांत ते म्हज्या घरात दवरून हांवें सोम्या लागीं खालीच येवंक जायना ते घेवन हांवें येवंक जाय देखून तो म्हणटा म्हजो कुरीस उखलून घेया म्हजें झू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे सरशी येया आनी म्हजे लागचे शिका म्हणटा तो तुमी हांगासर म्हजे लागीं आयल्यार पावना म्हजे लागचे तुमी शिक जाय कित्याक हांव बळो आसा हांव कालतो आसा हांव सर्ग संवसाराचो देव सर्ग संवसाराचो धनी म्हज्या उतराक दर्यो शांत जाता वारें वादळ थंड जाता म्हज्या उतराक गुडे दोंगर म्हजे उतर आयकतात सुकणीं संवसां प्राणी म्हज्या उतराक मान दितात देवसार पळ धांवतात म्हज्या उतरांत मेल्ले जिवंत जातात असली कडक उतरां अधिकार आनी सत्यवंत देव सोमी जेजो हांगासर आसा आनी तो कालतो जावन आसा तो बळो जावन आसा देखून सांत पावलोन म्हणलें आसा जेजू कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत क्रिस्त आमचे बसत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत आमी गायता निमाण हप्त्यांत तें गीत क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत कालतो जालो देखून देवान ताका ती उंच भरलो आनी ना दिलें ताका तें नांव आख्ख्या संवसारान बागवजय म्हूण त्या नांवाक हर एक दिबी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया आनी जेजू कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत जल्मातावन मरणा पर्यंत बापाक तो विधेय जालो कालतो जालो दुबळ्यांतलो दुबळो जालो आनी एक कालतेपण ताका उंच बारूंक कारण जाता उंच बारूंक लायता पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कालतीं जाय तवळ तवळ जेजून म्हणा तुमी कालतीं जाया तुमी सादी जाया तुमी बळी जाया आनी खंडीत तुमी समाधान जोडूंक शकतल्यात सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातलें तांचें दायज ती समाधानाची मनशां जातली ती तृप्तेची मनशां जातली दादोसकायाची मनशां जातली पिडा आसल्यार पिडा नासलेली बरी तिची येतली कित्याक ती एक दादोसकाय तांचें तें आसा सर्गीचें राज्य तांकां उक्तें आसा सर्गीच्या राजाचो दारवटो तांकां उक्तो आसा आनी सदांच तो आपोवणी दिता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तर सोम्याची उतरां आमी आयकुया आनी ह्या सोम्याच्या उतरा बराबर आमचें जिवीत रुतां करूंक प्रयत्न करया देखून सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बोवा पुरबाय म्हणटा देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात पळया तुमी देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्या लागीं येवंक कोणाक भिरांत दिसता सोम्या लागीं येवंक कोणाक अडकळ जाता कोण पळय अहंकारी आसात कोण पळय गर्वी आसात तांकां सोम्या मुखार येवंक जायना देखून जायती राटावळ ते इगर्जेच्या भायर करतात जायती मांडावळ करूंक शकतात आनी जायते काम करूंक शकतात पूण भितर येवन सोम्या मुखार दिमी घालून आज जोडूंक तांकां कस्त मारतात सोम्या मुखार दिमी घालून बेसांव मागोवन तांकां कस्त मारतात सोम्या मुखार देवाचो आशिर्वाद आज जोडून मागोवंक तांकां कश्ट मारतात
हंकारी गर्वी मनीस ते देवा मुखार कलते जायनात. ते देवा मुखार हंकारी जातात, आपले हात बांदून उबे रावतात वा आपले हृदय दाखोवन उबे रावतात, पूण कलतो जावंक पाटी सरतात. कित्याक ते ओडपणो, तो हंकार, ते ओड चिंताप, ते गर्वी अंकारी चिंताप ताका सोम्या मुखार कल जावंक सोडिना. देखून सांजाको बो अपूर बायन गर्व्या मनशां विशांत जाकोबाच्या पत्रांत ते 4 तावन अशें तो म्हणटा. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणो तुमी नेणान गाय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता, वा तुमचे थंय बिडार करूंक म्हूण देवान घाल्लो तो आत्मो मोसरान पेटता. म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता ते सूख म्हणटात वे, पूण तो दिता ती कृपा आनीकी वर्ती. त्या पासत पवित्र पुस्तकेंच म्हळां, देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कलत्यांक कृपा दिता. देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कलत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी कल जाया. देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळतलो. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया. तुमी दोड्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्कर नितळ करा. कंत करा, दुखेस्त जाय आनी रडा. तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशलाय कंतींत बदलूं. सोम्या समोर तुमकांच कल्ती करा आनी तो तुमकां उंच बारतलो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कलतेपण मात्र देवाची आशिर्वादां जोडूंक शकता. हंकार गर्व बिलकुल देवाच्या आशिर्वादां जोडूंक शकना. रक्त मासांत उपसतात त्यो हंकाराच्यो, गर्वाच्यो आनी खोटेपणाच्यो करण्यो. हंकार आनी गर्व तो रक्त मासांतावन येता आनी तो आमकां नासागून पायता. पूण सदेपणाच्यो, बळेपणाच्यो, कलतेपणाच्यो करण्यो त्यो आमकां सर्गीच्या रासागून पायता. देखून आमी सादे आनी बळे जावंक प्रयत्न करया. सोम्या आमकां आमच्या सगळ्या जिवितांत सादे आनी बळे कर म्हूण मागया. कोण पळय सादो जाता, कोण पळय कलतो जाता, कोण पळय बळो जाता, तो ह्या संवसारांत वर्तो मात्र न्ही, सर्गीच्या राजांत वर्तो जाता म्हणलें सत्य देवाचें उतर आमकां दिता. देखून हें मागणें आसा, जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हें मागणें निरंतर आमी सकाळी आनी संजेर म्हणया. जेजू बरी आमी कलती जावया, आमी बळी जावया आनी सर्गीच्या राजान ताचे सवें जिवचे प्रयत्न करया. तसो सोमी जेजू बळो आनी कलतो जाल्लो, म्हाकाय तुकाय बळो आनी कलतो करन ताच्या राजान जिवचे भाग फाव करून दी म्हूण मागया. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, आमी सगळीं उबी रावया. त्रिएका देवा ते आसूल आमचो भवार्थ उसारया. कलत्या काळजान आनी कलत्या मनान तो भवार्थ देवा मुखार आतां भक्तीपणी उसारया. सतमानता देवाक, सरपदवेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, पोंस पिलाता घाल ताणें कर सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी देवनी गेविलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवेदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसबी येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, देवाची भुरगीं आमी कशें सोमी आपल्या जिवितांत बळो आनी कलतो जालो, तशेंय आमी बळे आनी कलते जावया आनी बळे आनी कलत्या काळजाच्या त्या उल्या मकांत्र आमची मागणी सर्वेस्परा देवाच्या पांया तळा समर्पया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक, बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तशें बावर्त्यांनी खऱ्या काळजान तुका वळखून तुजो मोग करूंक आनी तुजे खरे पाटलावदारी जावंक आनी आमकांत्र तांणी बळ्या आनी कलत्या काळजाचे जावन स्वार्थ परगट करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक, सोजेरांक आनी जबाबदारी आसलेल्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. आपलो स्वार्थ सांडून देशाच्या बऱ्यापणा खातीर, कोरोना पिडेच्या संपूर्ण सुटके सोडवणे खातीर उर्बेन आनी मोगान वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या, आमच्या देशाच्या, अख्ख्या पवित्र सभेच्या हर एका कुटुंबान पेल्यान तें उदाहरण जावंक
आनी ह्या मुखांतर एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक आनी ह्या कुटुंबांत सदेपण कलतेपण निरंतर उखलून दवरूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. चीनाच्या आनी भारताच्या गडीर लडाखांत जावचे झुजाची सगळी वातावरण मोडां ती थंड कर, नितळ कर. ह्या मुखांतर शांती समाधानाचे राज थंयसर स्थापीत कर. दोनी देशाच्या मुखेल्यांनी संगता मेळोवन माया मोगाच्या वाटेन सगळे समस्या इत्यार्थ करूंक जायची कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. प्रतिरेतीन परगवांत, गल्फांत आनी इतर देशांनी कश्ट जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां बरी भलायकी फावो कर. सगळ्या मारेकार पिडेशिड्यांतल्यान तांकां निवार. सांगातास आमच्या भारतांत ही पिडा चड विस्तारना अशें आडोवंक तुजी सकत लाभय. पिडेक वळख जाल्ल्यांक बरी भलायकी फावो कर. मरण आकांतांतल्यान तांकां निवार. प्रतिरितीन आमच्या कर्नाटकांत, प्रतिरितीन मंगळुरांत, उडपेंत आनी आमच्या सगळ्या कर्नाटकांत विशेश करून कश्ट येतले आमच्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ. ही पिडा खरें विस्तार नशें तें रावोवंक तुजी कृपा सदांच आमकां फावो करना. ह्या पिडेन शिडेंतले आमकां राखून सांबाळ म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र एवकारिस्तान भागी जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या मावल्या प्रमाणे जियोंक, सदे बळेपणान वाडोवंक आनी एकवटान जियोंक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा सोम्या प्रतिरितीन मागता आमी विविध नश्टां संकश्टां बली जाल्ल्या सर्व गरजेवंतां बसत तांकां तुज्या कुमकेचो आदार सदांच लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोरतोळे दांपया आमच्या खासगी गरज सांगातीर मागया. जे कोणा मागतना बसयलां तांचो उडास काडून तांचे बसत आमी मागया. विशेश करून मागया सर्व आमच्या भुरग्यां बसत. 10वी क्लासीची परिक्षा बऱ्यान जाली त्या सर्व भुरग्यां बसत आमी मागया. कोणा सगळे कसली स्पिडा शिडा येनाशें सुरेस्पोर तांकां राखून सांबाळून दी म्हूण मागया. नीट आनी इतर परिक्षा CET आनी इतर परिक्षा बरोवंक तयार करतल्या सर्व भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. कोरोना पिडेक सुक्त वखद बेगीन सोदून काडूंक मनशा कुळा एकांतांतले राखूंक सुटका सुडवण मेळोवंक तुजी कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Mun paratang cantusku am so semerpita disportova as bedoita udoan ku Jezuci wairaka kasrataci tacetai Bădăginii amci, căceac se vă să locaci. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद वेदा देवपा मानतात असलें सांग म्हूण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गेचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो, हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो आसा ते सगळे तुवें रचलाय, वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायल्याय, पण मनशाक तुझ्या सारक्याचो रचलोय आणि अख्ख्या विचित्र संसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आणि जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी तुझ्या जाणवयाची आणि पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वागण तुझ्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संसार आनी देदुसांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. Povi dălbaroso serveis potu, Sărgani sosa, Bărla tuja măi mama, Un sărghi tu ca cei, Serves pora cena, Vieta ta ca cei, Un sărghi tu ca cei. सगळी दिमी घालया. भोव मुगाळ भावानो भयणीनो, भोव पवित्र घडी आमी आतां संभ्रमता. हे संदर्भार आमी समकांस सगळे संपूर्ण रितीन जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताक समर्पण देवया. कोरोना पिडा सगळ्यान बळान विस्तारता आमच्या परिसरांत. ह्या मरेकार पिडेंतले आमकां सोम्या राख सांबाळ. ह्या पिडयेक सुक्त सोदून काडून कृपा दी म्हण मागया. बापा कुरस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्यासी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचे रगत, पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Păvărtosul gutu părgătuia. Gesù mero, Gesù civanzara, Gesù novia येतो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्ती म्हणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभे सोडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी ह्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सदरो मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजे इश्टगती दंतलेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामुळो पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मोरे देवाच्या माया संगाती ती सपती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen, amen, amen.
आमच्या सुडुंदराची अचनामती दवरन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सादे बळेपणान आमी वाडोवंक देवा स्वादारान कृपा मागोन सुमेन शिकलेल्या मागणी भक्तीपणी सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडिशेंतली आमकां निवार. देव करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिली कोटान सांबाळ. तुमची तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया सगळे मिदी बिगल्या. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. सर्ग संवसाराचो दोनी तरी सादो जाल्ली, कलतो जाल्ली आनी आपल्या साद्या आनी मळेपणा वरवीं वर्तो जाल्ली. आम्हा समेस्तांक तसले सादेपणाचे कलतेपणाचे जिवीत जिवंगलो दिता ती वर्ती जावंक आपोवणी दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मगळ बाबडीनो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ. क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार आमकां सेवंक साध्य ना. ह्या वखदार आत्मीक रुपान आत्मीक तरान सोम्याक आमचो कर्ण घेवचे प्रयत्न करया. सोम्या आमचे संगीत तुये, म्हज्या जिवान तुये, म्हज्या कुडीन तुये, म्हज्या मतीन तुये, म्हज्या काळजान तुये, म्हज्या मनान तुये, म्हज्या संगतांत तूं राव, म्हज्या कुटुंबांत राव, म्हज्या घरांत राव, म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यांतय राव. आमकां सादी कर, आमकां बळी कर, तुज्या काळजा सारकी आमकां कर म्हणून मागया. जेजू बळ्या आनी कळत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें म्हणून सोम्याक आमचो कर्ण घेवचे प्रयत्न करया. स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये मन लालन मागता. ये तू सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दरुगडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दरुगडून रावला. ये तुझ्या काळजा स्वागत करता. तुझ्या येण्या लागून रावता. ये बेगी ये मन लालन मागता. ये तू सोम्या परता. प्रार्थुया. भोवमगाळ बापा आमच्या देवा, हे देवर्ते देणे आनी तूं आमकां भरल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतर वाखणूंक फावो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मगाळ बाबडीनो भोवभक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानां वांटली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. खऱ्या काळजान खऱ्या मनान तुमचें तें सामान घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटली जाल्यार
तसो समी जेजू क्रिस्त सरपदवेदार देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी बेसांवांनी नेटोवन दी म्हूण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा प्रति रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वावरत्या रितीन संगीत करून सहकार दिल्ल्या बाब राहुल असो मनपूर्वक उपकार भोवडटा सगळ्या मिसाची मंडळ केल्ल्या भाऊ जयसन असो उपकार भोवडटा हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यमा मुखांतर तुमकां पळोवची सगळी मंडळ केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या सर्व सन्यांसो प्रति रितीन विनोद गंगोळ्ळी अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा देवाची आशिर्वादां मागता मुखार भाव भयणीनो पिडा बळान विस्तारते आसा ह्या संदर्भार तुमी जागृत सांबाळा म्हूण विनंती करता इटलीक आयिल्ली परिस्थिती आमकां येवची आसा ती आमकां दिसोन आसा ह्या संदर्भार जाता तितली जागृत आमी सांबाळया आमचो जीव आमची भलायकी आमच्या हातांत आसा देखून गरजे विणे भायर वेचें बसार भोंवचें मार्केटी वेचें मॉलाक वेचें तें आमी सांडया गरज आसल्यार मात्र गरजेवंत मात्र कुटुंबा एकल्यान कोणी भायर वचून हाडयेत वा कामा वेतल्यांनी जागृतायेन वचून जागृतायेन फाटीं येवंक प्रयत्न करा जागृत सांबाळलेल्या वरवीं आमी आमची भलायकी मात्र न्ही हेरांची भलायकी राखूंक शकतले हांव हे मतीन दवरन फुडल्या दिसांनी मेटां घडोवंक उलो दिता तुमचे खातीर निरंतर आमी मागता आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं आमी सगळीं देवी गेल्या निमाणो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयती जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेदोन तुझे कृपे बोळान रास तुझे परगटा मांसा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे गेला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोगलाय मोगा संदेश घेऊन सोया आमी वेता तुझे कृपे बोळान रास तुझे परगटा मोगाळ पुत्रा सोये आमकां मोरी आशिर्वाद आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन दिव्यवाणी